जाते परत त्यांच्या त्यापेक्षा दिला तो ऑफिसान सपोर्ट टेंडर केला म्हाका तें जाय तुम्ही एरिया पळोवन सपोर्ट टेंडर केला आणि तो टेंडर कोण तरी घेतला तीच एरियाचे तुमकां पयशे मेळटले जी म्युन्सिपालिटी कवर करती आता तू एरिया पडती मेसता आणि कितें मेसता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका जाय थ्रू चॅनल तुमी न्यू मार्केट पयली एरिया मेसा या तुम्ही सांगा बाबा ह्या लोकांनी अशें अशें दिल्ल्या आमी दिता आम्ही थंय वयता ना ती आमची मिटींग जातली आमची न्यू मार्केट आणि आम्ही मिटींग घेतली लास्ट टाइम तुम्ही सांगलेलं नव्हतं म्हणून लास्ट टाइम ते घेवपाची तुमकां रायटच ना कारण तुमच्याकडे सगळी एरिया हा म्युन्सिपालिटीची एरिया ना त्याच्या खातीर दिले न्हू वाडे ऑफिस तू सारको उलयता राव आता तू म्हणटा कितें एरिया वाडयली म्हणून एरिया वाडयली न्ही आमी एरिया वाडयलेचे दितात तुका पयशे तू आमकां एरिया वाडयले ती रेकॉर्ड हें दिता लिगली म्हूण दिता पयलीच मेजरमेंट केल्यार कळटा अरे आयक रे तू म्हाका लिगलायज करता ती ही एरिया जी वाडयल्या पळय फाल्यां म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्टर येतलो काड म्हणटलो म्हणपा ना मागीर काडपा ना आमी मागीर तुका पयशे कित्याक दिवपाचे वाडेल्यार काढून लिगल असा ते असून वाडेल्यार काढून लिगल असा ते असून आता तू एरिया वाढेल ती काट म्हणता न्ही तू कामा हा तू आज फाल्यां ना टेंडर घातलो तो आसतलो टेंडर घेऊन आमकां दिल्ले आहा ते एग्रीमेंट करून दिवपा तो कोण कशें दिल्लो कशें दिल्ले तेणें तेन कसो दिला गेल टेंडर सब गेला तेणे ते सांगले टेंडर ते घेतलं म्हणून बोल किती कोण उलयताले शिटी घेताले 20 रुपया बरोबर आणि तुम्ही टेंडर पॅक दिला तुम्ही पहिली पॅक सांगता मागीर इतले जाणां खाडून तुम्ही झगडी करता किती फायदा झगडी करू ना आम्ही लिगल किती आते करता झगडी दादागिरी कोणाकडे करू ना बेस्ते तोंडाने ते किती उलयना का मागीर तुम्ही हे इतले जाण हाडू हे चेक करू कितें करपाचें ते आयक सांगताय आमी पयशे दिवचेच ना आमी सोपो बंद करतात कळ्ळें तुका दुसरें सोपो समज तुमकां जाय हालां जे म्युन्सिपालिटीन एरियाचे वायज घेतलेले आहा तेच तुमकां पयशे मेळटले तुकाय सांगता हांव जे तुमी म्युन्सिपालिटी घेताले तुमचे कलेक्शन करताले तेच पयशे तुवें घेवपाचे तुका आनी ते पयशे समज तांकां जाय म्युन्सिपालिटी फुड्या हात लावपाना खंयचो एन्क्रोचमेंटाक कळ्ळें तुका जे पयशे जे म्युन्सिपालिटी घेताले ते आनी तशेंच ते समज सर्वे करता आनी ताणें न्यू मार्केटूय पयलीं करपाचें आनी मागीर हांगा येवपाचें तेंचे आनी आमचे भितर कॉम्प्रोमायज जावपाक जाय फाल्यां ते आमकां विचारताले तुमी कशें दिलें काय म्हणून आमकां न्यू मार्केट आनी आमकां एक तर म्युन्सिपालिटीन बसोवपाचें कॉम्प्रोमायज करपाचें आनी फुडें वचपाचें एरिया वाडली म्हणटा मार्केट इन्स्पेक्टर बी उरना ना एरिया वाडली म्हणटा पळय आतां हय तो मार्केट इन्स्पेक्टर कितें करता तर एरिया वाजले आला एरिया वाडले आला तो एक्शन कित्याक घेयना मार्केट गांधी मार्केट म्हणल्यार इलिगल मार्केट कितें हर एक मार्केटाचे हर एक दुकानाचे रजिस्टर आहा हर एक दुकान लिगली आहा ही दुकानां जी आहा ते हायकोर्टांतल्यान पास करून हाडल्या आमी कोणाच्या बापायन दिवना आमकां म्युन्सिपालिटीचे आनी आमचे गांधी मार्केट एसोसिएशनाचे केस हायकोर्टान जाली आनी आमकां हांगा शिफ्ट केल्या जे रोडार बसताले ते रिहॅबिलिट केल्या आनी आमकां एक दुकान सुद्दां हालतलो जाल्यार हांगाच ताणें रिहॅबिलिटेशन दिवपाक जाय खंय मार्केटानूच दुसरे कडनी हांकां कितें खबर आहा हे लोक आयल्यात इलिगली बाबू आजगांवकर आहा ते इलिगली कितें इलिगली कसली इलिगली तांकां समज कापासता तेणें म्हाका एकच म्हाका जाय की हांगा म्युन्सिपालिटी सोपो घेताली म्युन्सिपालिटीन सोपो घेतला त्या प्रमाणे ताणें टोटल केल्या आनी टेंडर काडला आनी तीच एरिया वायज आमी ताका पयशे दितले आतां तेणें कितें दुसरो कायदो केला तेणें पयलीं न्यू मार्केटा भितर घेवपाचें आमी भितर घेवपाचें आनी कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाचें
हे कितें येवप आनी हें लाय तें लाय एक भुरगो कोण हांगा सोबत येवपाना कोणूच हें सगळें पयलीं जाग्यार पडून दी आनी म्युन्सिपाल्टी एरिया तेच समज रेट आहा तेन्ना दिवपाचे आमी पयलीं दिताले पयशे तेच आमी दितले ह्या हेजे भितर हांव जाणा सगळ्याक कांय पॉलिटिकल कमिशन घेवपाक लागलेले आहात आणि काही पॉलिटिकल आहात ते कमिशन घेऊन हे वाडोवपाक सोदतात तू आयलो कसो हांगा तू कितें आयलो हे सगळे भितर पॉलिटिशियन आसात आमी जाणात हे पयशे कोणा वयता ते पयलीं आमच्या कडेन प्रूव जावपाक जाय सगळ्यो गोश्टी चल हाडटात तुमी अरे पुलीस आयल्यात पुलीस कितें बेकार आहा रे पुलिसांक हाडटात आनी हांगा जबरदस्तीन घेवपाक सोदतात काय पुलीस सोडल्यात गव्हर्मेंटान सगळें करपाक ह्या गुंडांक सपोर्ट दिवपाक जबरदस्ती किती करतले आणि आम्ही अडयतले नाल्यार आम्ही एक्शन घेतले अशें लिगल या दोन सोपांक बंद करना सोपो जो म्युन्सिपाल्टी घेताली तोच रेट आमी दितले आता म्युन्सिपाल्टीन कितें हेंचे भितर कमिशन घेवन समज वाडोवपाचें केल्या जाल्यार तेणें न्यू मार्केट घेवपाचें आनी आमचें मार्केट मेळून मिटींग दवरपाचें आनी मागीर सांगपाचें कितें तो पर्यंत आमी कांय दिना बाकी आमचे म्युन्सिपाल्टीचे जे सोपा आमगे हांगा बसतात एसोसिएशनां सगळ्यांची एरिया म्युन्सिपाल्टी कडेन रेकॉर्ड आसा म्युन्सिपाल्टी रेकॉर्डा प्रमाणे आमी चलयतात आनी खंयच्याय इलिगली आहा जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन एक्शन घेवची ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टी दंड न्ही म्हणपाची तेंची रजिस्टर आहा तेंची एरिया आहा त्या एरिया प्रमाणे पयशे दितात आतां जे वाडयले ते म्हणटात ते बायल लायले आनी कितें लायलें आमी ओके म्हणटात इलिगली आहा तेजो समज पयशे घेतात घेयात पण हाका हात लावपाक मेळपाना ते आमकां परमिशन दियात ना जाल्यार एक्शन घेयात कांय ना आमकां प्रॉब्लेम पण पयशे तितलेच मेळटले जे म्युन्सिपाल्टी घेता तितले जबरदस्तीन गुंडागिरी हाडून ह्या खंयच्या पॉलिटिशियनाक पयशे खावपाक जाय म्हणून आमकां पयशे दिवपाक ना रिगार्डींग ते सोंप्या बरोबर आसा म्हणून ते रेट कितें आसा हें करपाचें मी ते वाडयला पळय तेंचे करपाचें सांगपाचें म्हणून अशें आनी कांय काडपा अशें ना पण तें समजोवपाचें कोणाक एक मिटर मायज आसा तेंकां तो रेट लावपाचो म्हणून कित्याक एक स्क्वेअर मिटर मायज कसो जालो तर तुमी आसतना मायज कसो जालो ना समज अशें भायर बी अशें लायल्या न्हू अशें त्या सायडीन पळय म्हणून सांगलें कसो जालो मायज जालो जाल्यार कसो जालो तुमी मार्केट इन्स्पेक्टर कितें जाता तेच हे करता येयल्ले आमी अशें सांगपाक काडपा अशें न्हू तेका सांगपा अशें बरें म्हणून दोनूय मार्केट हांगा आनी वर दोनूय मार्केट वयतले आमी पयलीं हांगा स्टार्ट केलें सांगलां आनी हांगासून मागीर वयर वचपाचें न्यू मार्केट तो वयतले तेंकां सांगतले दोनूय जाणां एकट्या कडेन टार्गेट अशें न्हू दोनूय कडेन वयतले न्यू मार्केट वचपा आसा पळय हांगा सांगून मागीर वचपा आसा इतकें जाणें कांय ना हो इशू हाडटाले ते आमी सराक सांगतले आमचे हायर थोडी तेका इन्फॉर्म करतले कित्याक कितें मॅटर जालें हांगा डिस्कस आनी कांय ना काडपा आनी सांगपा येयल्ले आनी कांय ना कितें एन्करेजमेंट आसा हांगा ना पळयता एनकरेजमेंट एनकरेजमेंट आसा जाल्यार हे करतले तुमकां कळना हरशीं ना चालू आसता आमचे ड्रायव्ह आमचे आसता सदांच वयता न्हू